नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्करांचो येवकार सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. वाईट कर्म करतल्यांचो अंत आसाच, भोगचे पडटा. गोविंदाक मंत्रीपदा वयल्यान देंवयले उपरांत सुदिनाची प्रतिक्रिया. मुख्यमंत्री नशिबार, करप लोकांच्या हातांत. गोयभर उटंगार. सिजनल पावस 26 इंच. कितल्याशाच कडेन झाडां पडून मोठे लुकसाण. दुरीग, घरां, गाडयांचेर झाडां. अनमोड हेम्मडगा रस्त्याची राखणेवणत कोसळ्ळी. बीजेपी आमदारांनी शेता बाटा खाली. नो डेव्हलपमेंट झोनूय सेटलमेंटात. बार्देजांतले ओडीपी रद्द केले. ताचेर काँग्रेसीचे मायकल आनी विश्वजिताचेर फार. पणजेचो योग सेतू भोग सेतूच्या वाटेर. म्हयनोभर जालो योग सेतू आनी सेतू ते मिरामार प्रॉमिनाड काळखात. भुरगे बसतात पियेवंक, बाटल्यो ओडून चल्ले. नामनेचो गायक कलाकार अजित कडकडेचो गोमंत विभूषण भौमान. कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिरात सुवाळो. पणजे परत मेळ्ळे गांजाचे रोप. हे फावट पोन्ने एक्सायज खात्याच्या बिल्डिंगे कडेन. पुलिसांनी घेतले ताब्यात. एएनसी कडेन तपासात. आणि सेंट जॉन बाप्तिस्ताचे फेस्त. गोयभर सांजाव. इगर्जेनी मिसा उपरांत बायत तळयांनी उडयो मारून गिटार घुमटाचे तालार फुलयलो सांजाव. वाईट कर्म करतल्यांचो अंत आसाच, भोगचेच पडटा. गोविंदाक मंत्रीपदा वयल्यान देंवयल्या उपरांत सुदिनाची प्रतिक्रिया. आमदार जालो म्हणून जायना, तोंडांत बरी उतरां जाय. पर्रीकार आसतना ताजेर एक्शन मागिल्ली, आतां जाली. आपल्याक मुख्यमंत्री जावंक आडावपी खंय विजय आनी रोहन. लोकांक जाय आनी नशिबांत आसल्यार खंय जातलो. मोगोचे फुडारी आणि आमदार गोविंदा मदले वादविवाद सगळ्या गोंयकारांक परिचयाचे. एखादो मुद्दो मेळ्ळो की आरोप प्रत्यारोप जातातूच. पर्रीकर आसतनाच्यान तांचे पटन आशिल्ले. गोविंदाचेर कारवाय करची म्हूण सुदिनान एकदा पर्रीकराक सांगिल्ले. पर्रीकर आसतना कारवाय जाली ना. मात आतां खंय जाल्या. गोविंदाक मंत्रीपदा वयल्यान देंवयले उपरांत सुदिनाची पयली प्रतिक्रिया. वायट कर्म करतल्यांचो खंय अंत हो आसाच, भोगचें पडटा. आमदार जालो म्हणून जायना, तोंडात खंय बरे शब्द जाय, सुदीन उलयलो. हांवें आतां उलयलें, आमदार जालो म्हणून जालना. आमदाराच्या तोंडांतल्यान बरे शब्द आसपाक जाय, रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. कितें प्रत्येकाक रिस्पेक्ट दिवप. फाल्यां सरपंचाक रिस्पेक्ट दिवप ना, पंचाक रिस्पेक्ट दिवप ना, हें बरोबर न्ही. कारण म्हाका सांगिल्लें योग्य हें घेतलां, त्या नंतर योग्य निर्णय जावना. तो निर्णय आतां जालो न्ही. कितें आसता, मनीस ही कर्म करता पळय ती मुक्ती पडटा. त्या कर्माचे फळूय मेळटा आनी नासाडी हे कर्म करता. थोड्यांचें फळ मेळटा, थोड्यांची नासाडी जाता. आमच्या महाभारतांत सुद्दां कर्म करा म्हणून सांगलां. कर्म कसलें आसता हें हांवें वाठारांत किंवां मिडियाक सांगपाची गरज ना. कितें जो कर्म बरें करता तो सदांच फुडें वता. आनी जो कर्म कितें करता कितें ताचो अंत आसता. मजगती 2019 हांवें विरोध करून नाशिल्लो जाल्यार मोगोचो मुख्यमंत्री जावपाचो भाजपाचे प्रमोद सावंत हांवें मुख्यमंत्री जावपाक तेंको दिल्लो म्हूण गोविंदान जाहीर सभेत उलोवन दाखयिल्लें. सुदीन म्हणटा हांवें मुख्यमंत्री जावप की ना ते लोकांच्या हातांत. जाल्लो विरोध सगळ्यांक खबर आसा. ते सर्वश्रूत आसा. ते ओपोज बाय विजय सरदेसायान गेलो, रोहन खंवटेन गेलो, सगळ्यांक खबर आसा. सी हांवें मुख्यमंत्री जावप की ना हें लोकांनी ठरोवपाचें आनी म्हजें नशीब. कितें म्हाका कोण दुसरो सांगूं शकना. लोकांनी ठरयलें जाल्यार हांव जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयभर उटंगार. सिजनल पावसान इंचांची 25 हुपली. गोयची वेधशाळा सांगता
झाडां कोसळप चालूच 70 होणां आंबो पडून घराचें लुकसाण पार्क केल्ली मोटार काबार तेवटेन शिवोले झाड पडून रस्तो ब्लॉक निल्ला सती देवीच्या घुमटेचेर झाड पडलें अनमोड हेम्मडगार रस्त्याची राखणे वळत कोसळिल्ल्यान येरादारीक रिस्क अनमोड घाट मार्गाल्यान बेळगांवाक वचपी आनी बेळगांवसून गोव्याक वचपी जे प्रवासी आसात ते मोठ्या प्रमाणात अनमोड हेम्मडगा कानापूर ह्या शॉर्टकट रस्त्याचो वापर करतात मात्र या रस्त्याचेर जी अनमोड पासून सुमारे एक 7-8 किलोमीटर दूर मेडा नदीचेर जो रस्त्याचेर संरक्षण भिंत बांदिल्ली ती संरक्षण भिंत आसा ती पावसाक लागून कोसळिल्ली आसा तेका लागून ह्या रस्त्याली वाहतूक आसा ती धोकादायक बनलेली आसात. सार्वजनिक बांदकाम खात्यान बांदिल्ल्या ही भिंत फक्त 10-15 दिसात ती कोसळलेली आसात. ते व्हडले वारे आयले आनी आमच्या शेजाराचो आंबो तो कोलॅप्स जाला आमच्या घराचेर कॉर्नर गेला स्लॅबाचो आरसीसी ते डॅमेज जाला स्ट्रक्चरल कितें आहा तें खबर ना आतां पळोवंक जाय डॅमेज जाल्या कार आसली भावाची ती टोटली डॅमेज जाल्या आनी स्कुटर आसली हांगा तरी जिवीत हानी जावं ना ते देवाचें उपकार म्हणपाचें पण मोठ्या प्रमाणान प्रॉपर्टी डॅमेज जाल्ल्या गॅरेज पूर्णपणे कोलॅप्स जाल्या तुमकां दिसता. शिवोले मशालान नियर आमचे एक्स MLA सर दयानंद मार्लेकर सराच्या घरा कडेन एक व्हडले चाफ्याचे झाड पडलेले आसा आनी वायरी बी तुटल्यात सो ट्रॅफिक ब्लॉक जाले सो आमी हांगा ताबडतोब हांगा आयले जाल्यार पळयलें जाल्यार सेम तशेंच जशें आमकां इन्फॉर्मेशन आयल्या तशेंच आमकां हांगासर आमी नोटीस केल्या ऑन द स्पॉट आमी येवन हांगा आमी कटिंगाचें ऑपरेशन स्टार्ट केलें जाल्यार तितून आमी सादारण पावण वरांनी आमी ते क्लियर केलेले आहा. बरो व्हडलो वारो येयलो हांगासर वारो येयला फुडें हांगासर आमचे फाटल्यान ते घुमटीचे हे झाड आसले पळय हे हांगासर तेचेर पडले आनी आमचे परत लॉट ऑफ डॅमेज जाल्ले हांगासर आनी आमी इमिडिएटली ती फायर ब्रिगेड ताका आपयलें आमी आनी सगळे आमी कटींग बिटींग आनी गांवचे लोक हांगासर येवन सगळीं झाडां बिडां आमचे सगळ्यांनी हेल्प केलो आमकां आनी बरें भशेन क्लियर तरी आसतना आमी आजुनूय क्लियर करता कळ्ळें न्हू आनी आमकां ते कितें आसा तें डॅमेज जाल्लें आहा आमचे गोवोरमेंटासून कितें मेळटा जाल्यार आमकां बरें पडटलें आमचो हेल्प जातलो. रुमड पाळी म्हणटा ते पयर पडलेले ते थंयच्यान एक गाडयेर पडले आनी 2-3 घरांक तेणें एंगेज केले सो ते इमिडिएट आमी दिवन थंय रिलीफ चालू आसा मॅक्झिमम 75% to 80% आमी ते झाड क्लियर केले आसा पण मेन जो स्टर्न आसा तो काडप चालू आसा म्हणजे कितें हेवी मशिनरी जाय तेका ते पोकलीन अरेंज केलेले आसा आनी आमचो स्टाफ प्लस आमचो पोंडा फायर स्टेशनाचो स्टाफ थंयसर 3 दीस जाले काम चालू आयज 3rd डे सो काडप चालू आसा. बीजेपी आमदारांनी गोंयची भाटाबेसां शेतां खाली नो डेव्हलपमेंट झोनूय सेटलमेंट कन्वर्ट केलो काँग्रेसीन खरडपट्टी काडल्या. कांदोळे पर्रा हडफडे नागवाचे रद्द केल्ले उडीपी चालीक लावपाचो सर्क्युलर हायकोर्टान रद्द केल्या उपरांत काँग्रेसीचो बीजेपीचेर फार मायकल लोबो आनी मंत्र्यान खंय गांवाची वाट लायली. कळंगूट कांदोळे पर्रा हडफडे नागवाचेर ओडीपी चालीक लावपाचो सर्क्युलर हायकोर्टान रद्द केल्या उपरांत गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन भाजपाच्या आमदारांचेर फार केलो. मायकल लोबो आनी विश्वजितान गोंयच्या जमनीची नाशाडी केली म्हूण दक्षिण गोंयच्या खासदार विरियादो फर्नांदीस उलयलो. आनी ह्या ऑर्डरीन बरयल्लें आसा साफ करून दॅट मायकल लोबो खंय एकट्या मनशाक डिक्टेट करतालो कोण अशोक डिकोस्ता म्हणून कोण फ्रॉम टर्बो स्केच ताका खंय डिक्टेट करतालो हो सर्वे नंबर चेंज कर हो झोन चेंज कर हें हांगा बरयल्लें आसा कोर्टान सबमीट केल्लें आसा. कांदोली कालांगूट आरपोरा आनी पार्राच्या नागवानील आसा 95,610 स्क्वेअर मिटर नो डेव्हलपमेंट झोन कन्वर्टेड टू सेटलमेंट. आता चेंज ऑफ झोन ऑफ मँग्रोव्स टोटल 8,290 स्क्वेअर मीटर मँग्रोव तो कापून उडयता सेटलमेंट. चेंज ऑफ अग्रिकल्चरल प्रॉपर्टी टोटल 96,582 स्क्वेअर मीटर अग्रिकल्चरल लँड कन्वर्टेड टू सेटलमेंट. आनी डिसेंबराक हे पळय सस्पेंड केल्ले ओडीपी ते सस्पेन्शन काडटा विश्वजीत आपणाच्या अंडर घेता आनी आनीक कन्वर्जन करता म्हणजे हातून दाखयता विश्वजीत सगळे गेम करतालो. कोणे तरी तुमच्या भितरल्यान विचारले ताका एक दीस मायकल लोबो कोण मायकल लोबो
गोंयच्या गांवचे नो डेव्हलपमेंट झोन सेटलमेंटान कन्वर्ट केले. शेतां पुल्ली जमनी खाल्ल्यो म्हूण काँग्रेसाचो भाजपाचेर आरोप. 2 ODPचे कलंगूट, कांदोळी, पार्रा, आरपोरा, नागोवा आणि ह्या 2 ODPचे जर आमी पळयत जाल्यार जवळपास 8,89,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड तांणी ODPच्या नांवार कन्वर्ट केली आणि जवळपास 16,94,000 स्क्वेअर मिटर चेंज ऑफ झोन करून तांणी थंयचे जागे ते मागीर भाटां आसतली. तांणी तुमकां सांगलें की टेनंटेड लँड. नाव टेनंटेड लँड इज एक्चुअली एन एग्रीकल्चरल लँड. 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर एग्रीकल्चरल लँड चेंज ऑफ झोन केल्ली आसा आणि गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री सांगता की एग्रीकल्चरल लँड आमी कशेंच कन्वर्ट करपाक दिवचे ना. आणि ह्या सायडीन आमी पळयता की हाजेच आमदार, हाजेच मंत्री एग्रीकल्चरल लँड सरासर कन्वर्ट करीत आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. पणजेचो योग सेतू भोग सेतू जावपाच्या वाटेर. फाटलो म्हयनोभर पणजेचो योग सेतू आनी योग सेतू ते मिरामार मजगतीचो प्रॉमिनाड काळखान. इव्हनिंग वॉकाक वतल्या पणजेकारांक काळोख. परशुरामाचो पुतळोय काळखान. रातयां भुरगे खंय पियोग बसतात. बाटल्यो थंयच वडोवन चल्ले. खासा रिपोर्ट. 21 जुनाक संवसारा वांगडा गोंयान योग दीस दबाज्यान मनयलो. मात खासा योगा खातीर बांदिल्लो योग सेतू काळखांत. योग सेतू आनी मिरामार मजगतीचो प्रॉमिनाडूय काळखांत. सांजे इव्हनिंग वॉकाक येवपी पणजेकारांक त्रास. थंयच्या परशुरामाच्या पुतळ्याकूय लायट ना. रातयां भुरगे खंय पिवपाक बसतात. बाटल्यो थंयच उडोवन चल्ले. तुम्ही जे पहिले फाटल्या 2 दीस पयलीं जी वर्ल्डान एक वर्ल्ड योगा डे कसो सेलिब्रेट केलो. गोंयानूय हांगा भरपूर जो सेलिब्रेट केलो. खुबशे लोकांनी पार्टिसिपेटूय केले भितर जो योगा डेक. आनी एका सायडीन सरकारान लोकांक एक बरो एक जी फिटनस दवरपा खातीर स्पेशली पणजेन एक हांगा योग सेतू बांदलो. कोट्यांनी पयसो दिवन ताका एक बरो एक लोकां खातीर फिटनस उरची म्हणून एक पणजे योग सेतू बांदलो. तुमी पयले योग सेतू तेन्ना बांदलो तेन्ना बरो चकचकीत आनी लायट भर दिसताले. पण आज हेजी परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की पण सांजचे आमी पळयतात की लोक वॉकिंग येतात, एक्सरसायज करपाक येतात. तांकां हांगा योग सेतूचेर आतां काळोखान सगळी ही एक्टिविटी जी रनिंग, वॉकिंग सगळी एक्सरसायज हांगा काळोखान करची पडटा. कित्याक म्हयनोभर जालो ह्या योग सेतूचो टोटल हांगाच्यान तो टोटल मिरामार जो पर्यंत टोटल 2.5 किलोमिटराचो हो स्ट्रेच आहा तो सरकारान इतको डेव्हलप केला लोकां खातीर. तो सगळो काळोखान आहा. तुमी एका सायडीन पळोवंक शकता विज्युअल्सान की मोबायलाचो टॉर्च पेटोवन खंय तरी वॉकिंग करता लोक. खुबशे लोक जे जाणटे लोक आहा ते काळोखान अशे एक्सरसायज आनी वॉकिंग करता. ते गेलो 1 म्हयनो जालो खंय हांगा ही लायटूच ना. आनी हितून मेन लोकांचें म्हणणें आहा की जे हांगा लोक येतात ते थोडे भुरगे आहा ते पिवपाकूय बसतात म्हणून हांगा. आनी थंयसरूच बॉटल बी सगळी थंयसरूच उडोवन वयता. तशें हांगा यंग जी चेडवां बायलां जी हांगा रनिंग करता कितें तेंच्या बरोबर वायट घडचें न्हू म्हणून बेगींतल्या बेगीन हे जी लायट्यो आहा त्यो बेगींतल्या बेगीन करपाच्यो म्हणून लोकांचें म्हणणें आहा की वायट घडचें न्ही म्हटल्यार एका सायडीन जे एका सायडीन लोक हांगा अनवळखी लोक भोंवतात, थोडे लेबर लोक भोंवतात. तशें तेंच्यांनी कितें वायट करूंक जायना म्हणून तेच्या पयलींच सावधान रावपाचें आनी बेगींतल्या बेगीन हांगा ज्यो लायट्यो आहा त्यो घालपाचो म्हणून लोकांची विनंती आहा. हांव मागता मेयरा कडेन, पणजे मेयरा कडेन की हांगासले जे लायट्यो ना हे तेणे आपल्या लक्षान हाडपाचें आनी बेगींतल्या बेगीन ह्यो लायट्यो त्यो पेटोवपाच्यो म्हणून. सायदीप कदम वांगडा हांव ओमकार फहारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. कतारांत अमेरिकेच्या तळांचेर इराणान राती हल्लो करतनाच जतनाय म्हूण गल्फ देशांनी फ्लायटींचेर बंदी घाल्ली. गोंयच्यान वचपी प्रवाशांचेरूय परिणाम. आतां सीज फायराच्यो खबरो येता तश्यो वातावरण निवळटा. कतारान एर स्पेस उक्तो केला. मिडल इस्टांतय फ्लायटी सुरू. इंडियन एअरलायन्सय युरोप, मध्य आनी अस्तंत आशियांत फ्लायटी सुरू करतात. दुहांत आशिल्ल्या US मिलिटरी बेसाचेर इराणान केल्ले हल्ल्या उपरांत कुवेट, बारेन, कतार आनी युनायटेड अरब एमिरेट्सान खंय आपल्यो फ्लायटी बंद केल्ल्यो. गोंयच्यान प्रवास करतल्यांचेरूय हाचो परिणाम जाल्लो. कारण मोपाच्यान दोहा वचपी कतार एअरवेज, मोपाच्यान शारजा वचपी एअर अरेबिया, दाबोलीच्यान बारेन वचपी गल्फ एअर आनी दाबोलीच्यान दुबय वचपी एअर इंडिया एक्सप्रेसूय बंद आशिल्ली. मात सीज फायराच्यो खबरो येताच वातावरण निवळटना दिसलें.
कतारान एअर स्पेस उक्तो केला. मिडल इस्टांतूय फ्लायटी सुरू जाल्यात. प्रवाशांच्या सेफ्टीची फावो जतनाय घेतल्या म्हूण एअरलायन्स सांगता. प्रुडंटा खातीर वृशांक महात्मे. पणजे महापालिकेच्या प्रभागांचे डिलिमिटेशन करपाची जबाबदारी पालिका संचालकांक दिवपाच्या निर्णयाक आव्हान दिवपी याचिकेचेर हायकोर्टान निकाल राखून दवरला. डिलिमिटेशन करपाचो पुराय अधिकार फक्त राज्य वेंचणूक आयोगाकूच आसा म्हणून याचिकादाराचो आर्ग्युमेंट. सरकार म्हणटा आयोगाकूच दिवंक जाय म्हण कायदो ना. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. सेल्फ एक्सिडेंटांत एकलो तरणाटो सोंपला तो नुशीश शाणू नायक. केरिया खाडेपार रस्त्यार अकस्मात गोरवां मदीं आयिल्ल्यान नुशिशाचो 2 व्हिलरी वयलो कंट्रोल गेलो आनी तकलेक मार लागिल्ल्यान ताका GMCत व्हेल्लो. थंयच तो सोंपलो. आयज सकाळी फातोडेचेर नुशीश नायक हो 36 वर्साचो भुरगो ह्या खाडेपार रस्त्या वयल्यान 2 व्हिलर घेवन वयतालो आनी अचानक जेन्ना ताका एक गोरवां आयली मदीं आनी ताणें ब्रेक मारलो आनी ताणें गाडयेचो कंट्रोल केलो आनी ताका अपघात घडलो. तेन्ना तेज्या तकलेक मार बसलो आनी तो सिरियस इंजर्ड जाल्लो. देखून ताका फोंडेच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हरोन थंयच्यान ताका GMCन व्हेल्लो आनी आयज दनपारां ताका मरण येयलां अशें म्हणून पुलिसांक खबर मेळ्ळा. आनी आमी पळयतात की ह्या खांडेपार केरियान रस्त्यार खुबशीं गोरवां अशीं रातची दिसाची रस्त्यार भोंवत आसता आनी हेचेर कोणाचोच कंट्रोल ना. सो 2 दीस पयलीं हांगा शुगरकेन फॅक्टरी कडेन एक्सिडेंटान 4 गोरवां मेल्लीं. सो आयज परत खंय तरी गोरवांक लागूनच हो परत एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी नुशीश नायक हो रावपी तरवळे शिरोडा हाणें आपलो जीव गमाविल्लो आसा. खांडेपारच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. नामनेचो गायक अजित कडकडेचो गोमंत विभूषणान भोवमान. कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरांत सुवाळो जालो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ, सभापती तवडकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आनी मानेस्तांच्या हजेरेंत सुवाळो. सुवाळ्याक संगीत मोगी आनी संगीत मळा वयले जाणकार मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले. गोव्यातील हा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मला दिल्याबद्दल मी गोव्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, आर्ट अँड कल्चरचे डिरेक्टर सगुणजी बेलीप, गोविंदजी गावडे त्यांचे आभार मानतो. जे सर्व माननीय बसलेले आहेत त्यांना वंदन करून 4 शब्द मी बोलतो. आणि आपण जे आला आहात, आपल्याशिवाय माझा हा प्रवास पूर्ण झालाच नसता. म्हणजे अजून पूर्ण झालेलाच नाही, अजून बराच प्रवास करायचा आहे. अजित कडकडे यांच्या स्वरामधून मंत्रमुग्ध झालो. अजूनही कितीतरी वर्ष आपल्या स्वरामधून मंत्रमुग्ध आपण नक्कीच होणार. पण आपल्यासारखेच अजित कडकडे अजूनही या गोव्यामध्ये तयार व्हावेत यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे, सरकारचा अट्टास आहे आणि तेही सरकार सातत्याने सर्वांसाठी प्रयत्न करत आहोत. मंतकेच्या वतीने आपलं खूप खूप अभिनंदन करतो. आपल्या गोव्यावरचं प्रेम हे असंच असून द्या. मी तर म्हणेन की आपण ज्या ज्या ठिकाणी जात आहे त्या त्या ठिकाणी गोव्याचा उल्लेख करतायत आणि मी गोवेकरी आहे हे मुद्दामून सांगतात. हा आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. भोमाच्या लोकां खातीर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी कडेन उलयिल्लो. मात बायपास करप वा प्लान बदलपाचेर निमणो निर्णय राज्य सरकाराचोच. उत्पल पर्रीकार उलयलो. भोमकार उत्पलाक येवन मेळ्ळे. हांव सरकारांत ना, मात शक्य तितलो संवाद केला म्हण उत्पल सांगता. भोमकारांनी विशय सरकारा कडेन लावन धरप खंय बरो ताजो सल्लो. भोमकार रस्तो रुंदीकरणाचो इशू घेवन पणजे उत्पल पर्रीकाराक मेळ्ळे.
ते म्हणटात सरकारान रस्त्याचे अलायनमेंट सारके दाखोवचे, उदरगतीक विरोध ना. जेन्ना आमकां खंयच न्याय मेळना जालो, प्रत्येक कडेन गेले आमी, आमचें एजिटेशन हें पयलींसून एजिटेशन म्हणून चालूंक नासलें. आमचें फक्त एक मागणी आमी दवरलेले सरकारा कडेन आनी आमकां विश्वास आसलो की आमकां ह्याच सरकारान खंय तरी न्याय दिल्लो पयलो न्हू, सो आमचेर अत्याचार जावचे ना अशें आमकां पयलीं दिसलेलें. पूण हळू वयता वयता अशें दिसून येयलें की जी बीजेपी पयलीं आसली पळय, जी सगळे तेंचे जे कार्यकर्ते म्हण आनी जो होल्ड तेंचो आसलो तो खंय तरी दुसरे कोण तरी आतां पसून हो जो बायपास आमचो काडलेलो मनोहरबाईन तो वयर काडणारे मनीस ते बिगर बीजेपी वाले आसा. सो थंय खंय तरी न्याय ह्या लोकांनी आमकां दिवपाक जाय आसलो. सविस्तर जेन्ना आमी रस्त्यार येयले तेन्ना हेणी विचार करपाक जाय आसलो बाबा हे कित्या खातीर झगडटा. उत्पल म्हणटा ताणें इशू गडकरीच्या कानार घाला, मात लोकांनी सरकारा कडेन उलयल्यार चड बरें. तांणी फाटीं म्हाका तांचो जो प्लॅन पयलींचो दाखयलेलो तो बाबाच्या वेळार जाल्लो, ते हांवें तांकां तेंच सांगलें. वस्तुस्थिती कोणें तरी तांकां सांगूंक जाय की सद्या टेंडर जाल्लो आसा आनी ते सरकाराकूच निर्णय घेवचो पडटलो वेदर दे वॉन्ट टू चेंज इट एंड मेक अ बायपास. सो ही परिस्थिती आसा. हांवें तांकां सांगलां हांव म्हजे कडल्यान जे जमूंक शकता ते प्रयत्न करता. नितीन गडकरीक मेळिल्लो अरावंड मे बी 20-25 डेज पयलीं की असो हांचो विशय आसा म्हणून. ताका खबर आशिल्लो विशय, पण शेवटी गोंय सरकारान कशें जागेक परमिशन दिता, एक्वायर करपा हें सगळें हांगच्यान जाता. ते फक्त ते एक्झिक्यूट करता, टेंडर दिता. सो ते हांगच्यानूच जावचें पडटलें इफ सरकार जर तातूंत तेंचें आयकून म्हणणें हें करता. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. कळंगुटे म्हापशा रस्त्या वयले होर्डिंग कोसळ्ळें. ट्रॅफिक व्हडलोसो नाशिल्ल्यान अपकीर्त चुकलें. रस्त्यार होर्डिंग कोसळिल्ल्यान ट्रॅफिक जाम. कळंगुटे सावन म्हापशा यो वच करतल्यांक नागवा हडफडे सावन भोंवताडो. फायर ब्रिगेडीन येवन होर्डिंग उखल्लें. कॉल आमकां कंट्रोल रुमा आमच्या 9-6 मिनटांनी कितें कॉल येयला, कितें एडवर्टिजमेंट बोर्ड पडला कालेमोड मेन रोडाचेर, दोनी सायडीन ब्लॉक जाला म्हणलें आनी आमची गाडी भायर कॉलाक आसलेली, घराचे थंय झाड पडलेले. आमी सोमते आमच्या स्टेशनार पावन इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलें. पयलीं हिंगा स्पॉटार येवन पयला पळय रस्ते ब्लॉक जाल्ले दोनी दोनी सायडीन. मागीर आमचे ऑपरेशन आमी इक्विपमेंट काडून बी हायड्रॉलिक हे बी काडून बी हे केलें, कट बी केलें सगळें आनी 2 तुकडे करून आनी सायडीन बी हे केलें, सायडीन काडले आनी आमचे टीम लोकांनी बरें काम केलें. आनी पब्लिकान मातशें हेंचे वाड्याच्या वयल्या पब्लीक लोकांनी सपोर्ट केलें, हेल्प बी केलें सायडीन करपाक बी. आनी रस्त्याच्या दोनी सायडीन आमी हे केलें, क्लीन केलें. इंजरी कोणाक जावना, काय जावना. कसो पडला कसो आतां वारो हेवी रातचो वारो इव्हेंट हे जालो, हेवी वारो येयलो आनी कितें पडलो दिसता वाऱ्यान. कितल्यांक पडलो कितें येयलो आमकां काय सांगूंक ना कितल्यांक पडलो ती. 5 सकाळीं पडलो ना. आमकां कंट्रोल रुमान 9-6 मिनटांनी कॉल येयला. आतां रोड क्लियर जालो. आतां रोड दोनी सायडीन क्लियर जालो. पणजे पोन्न्या एक्सायज खात्याच्या बिल्डिंगे कडेन गांजाचें रोप मेळ्ळां. कानार पडटनाच पुलिसांनी रोप काडून ANC कडेन तपासाक दिलें. कांय म्हयन्या फाटीं पणजे अशेच तरेची रोपां किल्लली सापडटालीं. स्मार्ट सिटींत फुटपाथाच्या कुशीक लायिल्ल्या रोपांनी गांजाची रोपां जातात. फाटल्या दिसांनी आमी तुमकां दाखयले की पणजे जी स्मार्ट सिटी आहा त्या स्मार्ट सिटीन जे सायडीक ब्युटिफिकेशन करपाचें जे केलां तितून खंय तरी गांजाचें झाड, जी झाडां लायिल्लीं तेज्या मदीं गांजाचें झाड आयला म्हणून तेन्ना आमी स्टोरी केल्या उपरांत खंयसर तरी ANC ती हांगा येवन तेजी जे झाडाचे रोंपे आहा ते आपल्या लॅबान येयल्ले आनी तेन्ना प्रूव जाल्लें की हे खरेंच गांजाचें झाड म्हणून. ताज्या मागीर खुबश्या वाठारांनी आमकां जशें झाडां तेंच्यांनी थंय लायल्या, थंय आमकां ही गांजाची जी झाडां जे रोंपे आहा ते थंयसर मेळटाले. पण आयज खंय तरी 6 म्हयन्यान परत एकदां एक गांजाचें झाड आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. ते आसले ते ओल्ड एक्सायज बिल्डिंगे कडेन पणजे हांगा एक जशें झाडां लायल्या स्मार्ट सिटीन सायडीक बाउंड्रीचेर थंयसर हे रोंपे येयला आनी ते रोंपे तशेंच जेन्ना फाटल्या म्हयन्यान जे आमी म्हटले ते रोंपे गांजा भशेनूच ते थंयसर आसा. पण आतां पणजे पुलिसेन ते रोंपे काडून व्हेला आनी ते ANCक आतां तेंच्या लॅबान धाडटले आनी प्रूव करतले म्हणून. सो अशी कितलीशींच झाडां ही पणजे स्मार्ट सिटीचें जें काम जाल्लें तें ब्युटिफिकेशना काम जाल्लें त्या टायमार ही थंयसर लायला काय कोणे केला हें आजून प्रूव जावंक ना. जशी अपडेट तुमच्या कडेन आमी घेवन येत रे तोपर्यंत पळयत राहा प्रुडंट मिडिया. सांग्यार मळकर्ण्या वाठारांत लायटीचो आपालिपा.
खात्यान खंय मान्सूना आदली कामां सारकी करूंक ना. झाडांच्यो फांदयो वायरीक लागतात. कामा वेळार तडीक लायता म्हण सांगिल्लें पूण अर्दकुटीच. थंय फक्त 2 लायनमॅन, तेवूय सेफ्टी किट नासतना लायटीच्या खांब्यार. अंडरग्रावंड केबलिंग बेगीन करचें म्हण थळावे मागतात. सांग्याच्या मलकर्णे पंचायतींत आशिल्लो लायटीचो इशू थळावो पंच फ्रेझर दिकोस्ता उक्तायता. लायनमॅनूय सेफ्टी किट घालनासतना लायटीच्या खांब्यार चडटना दिसतात. अधिकाऱ्यांनी बेगीनचे बेगीन हो इशू सोडोवचो म्हूण थळाव्या पंचाची मागणी. आमी रिक्वेस्ट केले लास्ट इयर आमकां अंडरग्रावंड 11 केवीचो जाय म्हणून. सारकें ट्रिमींग जायना आनी ट्रिमींग जायना कितें मागीर ते वारो मारता, लायटी टच जाता, शॉर्ट जाता आनी मागीर लायट वयता. लास्ट इयर आमी कितें केल्लें, आमी एक आनी एक आमच्या पंचायती भितर आपयल्लें आनी सगळ्या लोकांक आमी इनवायट केल्लें आनी सगळें डिस्कशन बरें जाल्लें आनी जेन आनी येन असं एस्पॉशन दिल्लें, प्रॉमीस केल्लें की ह्या वर्सा कांय आमकां प्रॉब्लेम जावपाचें ना म्हूण. 11 केवी जी अंडरग्रावंड जावपाची आहा ती ह्या वर्सा भितर कंप्लीट जातली आनी आमकां कांय प्रॉब्लेम जावपा ना म्हूण. सो जेन आनी येन फक्त उलोवपाचें न्हू, तेचेर कांय एक्शन घेवपाचें. बरें हांव मागता आमचो हॉनरेबल आमचो मिनिस्टर आसा सांगेचो मिस्टर सुभाष फळदेसाय, मातशें हेजे हें टिप्पणी काड आनी मातशें मुखार यो. आनी आमकां ते 2 लायनमॅन आहाय आख्खे पंचायती भितर आनी 2 लायनमॅन आख्खे पंचायती भितर भोंवताय. सेम सांग डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट केलें कितें आमकां दोगांचे आमकां 4 जाय, टोटल आमकां 4 जाय. कित्याक आमगे इतली व्हडली पंचायत भितर हा मोळकपण समज ते वयताय आनी हिंग कितें इशू समज जाता ते हिंग पावत म्हळ्यार हिंग जाय 4 वरां. 4 वरां भितर सगळ्यांचे हिंग रात जाता. सांगेच्या मलकर्णे पंचायतीच्या थळाव्यांक अनियमीत लायटीक लागून जातले त्रास मलकर्णेच्या स्थानिकान उक्तायले. राती रात बी एक पाट लायट आसना. कितें आमी फ्रीज आहाय आमकोडे, आमी सिनियर सिटीजन 2 जाण आहाय गो बायलांक. घरां कितें आण बोत्ताय ते मागीर गेले कुसोन एशको पोतपोतून लायट गेली म्हळ्यार. आनी लोकां शेजऱ्या पासून कितें जालां, कोणागे इन्वर्टर गेला, कोणागे टीवी गेली. गेले ते वर्सा सांगलोलें अंदू वर्सा कांय जावपा ना, अंडरग्रावंड हितून. आतां अंडरग्रावंड येना, लायट मातशें प्लीज बेगीन मातशें अंडरग्रावंड करून आमकां मातशें सुटका दियाय. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. आज सेंट जॉन बाप्तिस्ताचें फेस्त गोंयभर सांजाव. क्रिस्तांव सांजावांच्या मुडांत. इगर्जेनी मिसा उपरांत बांयत तळयांनी उडयो मारून गिटार आनी घुमटांच्या तालार सांजाव फुलयलो. विवा सांजाव. आयज जॉन बाप्तिस्ताच्या जल्माच्या दिसाची परब आमी करता. वर्षी सांतांच्या जल्माच्या दिसाची परब करिना, तांच्या मरणाच्या दिसाची करता. कित्याक त्या जल्मतना आमी सत मानता पातकान जल्मले, ओरिजिनल सीन, आनी मरतना सांत मेळ्ळे. पूण जॉन बाप्तिस्ताचे आमी सत मानता तो जरूर कन्सीव जाताना पातकान कन्सीव जालो. पूण जेन्ना सायबीण मायन एलिझाबेथ भेट केली तेन्ना जॉन बाप्तिस्तान आपल्या आवयच्या कुसब्यान उडी मारली. तेन्ना देवान ताचें पातक काडलें आनी अशें जल्मतना पातक नासतना जल्मलो देखून ताचे जल्माचें फेस्त आमी करता. जॉन बाप्तिस्ट जावन आसा इज द क्लोजिंग द ओल्ड टेस्टमेंट अँड ओपनिंग द न्यू टेस्टमेंट. सो ही इज लायक अ ब्रिज बिटवीन द ओल्ड टेस्टमेंट अँड न्यू टेस्टमेंट. पेरणेच्या गांवांत जायते रोजार करतात उर्साला एकठांय जावन. वेगवेगळी ट्रेडिशन, सो बरी ट्रेडिशन आहा ती आमी सांबाळूंक जाय. पूण सोरो बाप येवन उडी मारतात बांयत, सोरो पियेतात तें सोबना. कित्याक जॉन बाप्तिस्ट पिराचिताचो मनीस, कितें सोरो चागोंक ना, ताच्या फेस्ताक सोरो पिवप हें रॉंग. दुसरें, आयज जॉन बाप्तिस्ताक चड कमर्शियलायज केला. वयता थंय हॉटेलांनी हांगा थंय ताचे जल्माची मिनींग कितें तो खबर ना. द लायफ ऑफ सिंप्लिसिटी, ह्युमिलिटी ताचें जिवीत आनी जेजूक दाखोवन दिवप. ही वॉज अ विटनेस टू क्रायस्ट. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.